शुक्रारा दनपारा ताळगावच्या शेतांक वचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 60% शेत उज्यान लासून गोबर जाले. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत ताणें घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. कोणे तरी मुद्दाम जावन हो उजो घातिल्ल्याचे थळाव्यांक दुबाव. हय कॉल येयले कितल्या 11:55 कॉल येयल्लो. आमी एक 1.5 वर्सां भायर फायटींग केलें. हय कंट्रोल जावना कित्याक खूब डिस्टर्बन्स येवपाक लागले. आमकां त्रास जाले खूब येवपाक. तरी आमी कंट्रोल केलो. हय एक मागीर पुसून गाडी पुसपाक गेले आमी. पुसून आतां येयले आनी आतां सगळें कंट्रोल जाला. ऑलमोस्ट कंट्रोल जाला. आतां पुसून आतां कितें आनी एक कॉल जालेले म्हणून आमची गाडी हाडपाक मेळना. खंय जाला कॉल आनी खंय आतां जाला आतां पुसपाचें म्हणटलें आनी कॉल हें केलें कॉल केलें कंट्रोलाक. गाडी आनी खंय पुसून आतां धरून पुसून येयलें. 10% उरला तुमच्या अजुनूय 90%. एवरी टाइम उदक लागता पळय ताका कितें उजान कितें कोण मुद्दम लायता की लायताच आसलो न्हू आनी कितें एवरी एवरी इयर तुमकां हे एक्सरसाइज करचेच पडटा येवन. कित्याक भंय कित्याक पळय आतां आमचे गाडी मारतलो भर इतलो हे जाल्लो दिश्टी पडना. मातशें कोणी ते चिंतूंक जाय पळय हे तांकां पळय तो 90 इयर्स कोण हें आहा अस्थमा पेशंट ताका लागून आमी ऑलमोस्ट आतां कंट्रोल जाल्लो. पुसून एक गाडी आमी मारली 10% उरला. आम्ही असं तालिगांवान हांगासर शेताक उजो लागलो. साधारण 11:30 पावणे 12च्या दरम्यान हो उजो लागलेलो आसा आणि ह्या उज्यान जवळपास आता आमी पळयत जाल्यार 70% शेत जे आसा ते उजळलेलें आसा. फायर ब्रिगेड हांगासर येयल्ली. फायर ब्रिगेडीक हांगासर येवपाक मातसो कळाव लागलो कारण सद्या पणजे स्मार्ट जाता, स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा आणि त्या कामां खातीर मध्या रस्त्यासून न येता तांकां भायल्या रस्त्यानसून येवपाचें पडलें आणि तांकां मातसो कळाव लागलो. पूण त्यांनी तेंचे प्रयत्न करून आग जी आसा तेचेर कंट्रोल घेतलेलो आसा आणि एक गाडी आत्ताच येवन गेलेली आसा. मातसो उजो उरला एका सायडीन, तुमी दिसता पळोवं शकता भायर वाचून. थंय पालोवपाक दुसरी फायर ब्रिगेड आतां येतली रोखडीच आणि तेचेरूय कंट्रोल करतली. हांगा उजो पेटोवन इतलो धुंवर जाल्लो की तो धुंवर लोकांच्या घरांनी हांगासर जी बिल्डींग आसा त्या बिल्डींगच्या सायड्सांनी धुंवर पावतालो आणि तितून जायती जाणटी मनशां आसतलीं किंवा पेशंट आसतले तांकां त्रास जावपाक लागले, सफोकेट जावपाक लागले. पूण तांकां आतां शिफ्ट केल्लेले आसा. तेंच्या घरच्यांनी तांकां दुसऱ्या जाग्यार व्हेल्लेले आसा. पूण हांगासर जे तालिगांवाच्या शेताक उजो लागलो कसो असो जेन्ना आमी चवकशी केली, हांगासरले थळावे लोक आसा तेंचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तेंचे कडसून अशी गजाल कळ्ळी की कांय लोक हांगासर शेतांत बसून चिकन भाजताले. सो ते चिकन भाजल्या उपरांत तेणें उजो पालोवंक ना काय कितें जालें तें कांय खबर ना. पूण तो उजो जो आसा तो वाडून आतां उजो ह्या आख्ख्या शेताक लागलेलो आसा. थोडे कडेन तो अजुनूय पेट्टा. तो पालोवपाचो प्रयत्न फायर ब्रिगेड करतलीच. दुसरी गाडी येवपाची आसा. एक गाडी येवन गेली. एका गाडयेन बऱ्यापैकी उजो कंट्रोल केल्लो आसा. तालिगांव जाग्यार जो ह्या शेताक उजो लागलो ताका कारणां कितें आसली तरी उजो लागप ही एक वायट गजाल आसा. अश्यो अपडेटी पणजे ज्यो आमी तुमच्या मुखार घेवन येता पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.